क्रिस्त ते म्हज्या जेजू बालकाच्या भक्तिकानो फारिझेव आणि शास्त्री जेजू ताच्या सुंकागारा सांगे पातकागारा सांगे आणि दुर्बळ्या सांगे मेतेर जाता सांगता भोंवता बसता जियेता आणि खाता सयत हें पळोवन तांकां एका तराचें सुरसुरें एका तराचो गर्व या अहंकार म्हूण येता देखून ते पुरपुरतात आनी सुरसुरतात. पूण जेजू एक पातके मनीस एक सुखीदार एक व्यक्ती पाश्चात्य पावन पाट येता म्हूण तस संतोष पावता आनी उल्हास पावता ना असल्यांची म्हाका चड गरज तांचे संगी हांव मेतेर जाता आनी रावता म्हणून नवें मिसांव सुरू करता. वय ही भोव अपुरबायची शिकोवन ह्या दोन वपारी मुखार दिल्ले आसता म्हाका एक नीज गणित साबार वर्सां दिलें घडयलें तें उगडास येता. असलें एक कुटुंब घोव आनी बायल आनी तेगा भुरगीं दुबळीं तरी भक्तीपणान ती जियेतली. काजार जावन एक वर्स म्हणसर सारकें आसलें. दुसऱ्या वर्सा कारणांतर तो पिवोवण्याक बळी जाता, अल्कोहॉलीक जाता. बायलेने कितलें प्रयत्न केल्यार कितलें काळतेपणान सांगल्यार ताचे वरवीं सोडूंक जालें ना. भागार सड 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 जावन आपणाचे कुटुंबांच देस्वाड करता. हें पळोवन शेजारचो लोक ह्या स्त्रियेचेर बिरमोत पावोवन ह्या काकूळ दाखोवन त्या मनशाक अस्पत्रेक एडमीट करतात. तशें म्हणे बरो जावन दी म्हणल्यार इराद्यान. पूण एडमीट केल्ल्या दिसाच थंयसर कितेंगी सुखी ह्या नीप दिवन ह्या सूख साक्ष दिवन थंयसर तांचो सुखारी मारता आनी पळोवळ घेता. ही खबर स्त्रियेक मेळटा आनी स्त्री सेगल्यान सोदता. शेजारे कडेन विनंती करता खंयसर आसा ते म्हण सोदून काडा, घरा येवन दी, हांव सोंसता पूण म्हाका तो जाय. पूण कितें खबर ना कितें जालें खंय गेलो आसा गे ना म्हळ्यार खबर ना. पूण असल्या संदर्भार तिका धाकटुलें तेगा भुरगीं 5-3-1 वर्सांची तेगा भुरगीं ती सादारण कुलीचें काम करनासली. एक काम केल्यार तिका पावना म्हळ्यार त्या भुरग्यांक शिकप दिवंक आसा. दोगांय इश्कां जालें एकलो धाकटलें. कितें करचें कस करता. कुलीच्या कामा वेच्या पयलें थंय शेजारी एका ग्रेस्ता घरा वचोन सकाळचें काम नितळ्याचें करता. उपरांत कुलीच्या कामां येता. सांजेर येवन भुरग्यांक इल्लें तयार करून परतो आनी एका कामां येता. तशें दिसाक 3 काम करन. पूण त्या वेळार मेळचें फकत दिसाक 150 रुपये. हांगासर एक 20 रुपये आनी एक 20 रुपये ओट्टूक 200 रुपये मेळनातले. असल्या कश्टांनी ती जिवीत काडून तरी बरवस आनी भावार्थ साडिनासतना ह्या कश्टांनी भुरग्यांक व्हड केलें, शिकप दिलें आनी तरी ती धैर्यान आसली. अशें जावन 30 वर्सां पाशार जाताच मालगडो बोज काजार जाता, बॉम्बे सेटल जाता. दुसरे भुरगे चेडूं तें काजार जाता, सेटल जाता. निमान पुतो मात घरा आसा, तो एक काजाराक तयार करून आसा. अशें आसता एक दीस त्या स्त्रियेक एक कागद येता. ती कागद वाचता
वाचतना तिका पात येवंक जायना. तुजो घरकार ह्या पती जिवंत आसा असले आसा गांवांत आनी तो ताजें काम जावन आसा ते लोडिंग आनी अनलोडिंग ते ट्रक्स येवन रावतात पळय कितें काम पळय तें काम करनासलो त्या तस्वीर समेत ते वजे वोवनचे ते फोटो काडून तिका धाडटात आनी तरी तिका पात येवंक जायना. सत जावंक म्हणून पुरो म्हणून चिंतून ती आपल्या पुताक बॉम्बे फोन करता. पुता तुजो पप्पा जीव आसा रे असले असले जाग्यार आसा दया करून वचून ताका पाटी आपोवन हाड आमी पळोवया. पुताक राग येता. कितें म्हणटा मामी म्हजो पप्पा तुजो पती कोण तो मरून गेला तुका कितें ताजी खंतरी हुस्को. आवय म्हणटा पुता तो तुजो बापोय म्हजो पती चूक जालें सांग पुरो कितें जाल्लें सांग पुरो पूण तो आसा जिवंत कशें ताका आमी सांगचें कितें म्हणी करून तूं वचून ताका पाटी आपोवन हाड. पूत म्हणटा ना मामी 30 वर्सां आमकां कश्टार घाललो आजुनी नासतलो आज आसा म्हणल्यार हांव पातयेंक ना हांव ताका आपोवनी हाडना. पत्नीन एक बेजार जाता दूख जाता. आतां कितें करचें. ती दुवेक फोन करता. पुता म्हळ्यार म्हजो पाप्पा जीव आसा म्हाका वचूंक जायना कितें म्हणी वचून कर आपोवन हाड असले असले जाग्यार आसा एड्रेस आसा वचून म्हाका कुमो करची गे. मामी तुका कितें पिशे लागलाय तुका कोण तो पाप्पा खंय आसलो इतलीं वर्सां आज आसा म्हूण तूं संतोश पावताय गे ओगेस पोस न्ही जोर करता. आनी आवय म्हणटा पुता ना तुजो पाप्पा म्हजो पती वय फाटल्या 30 वर्सां प्लस नातलो जाल्यार आज आसा म्हूण खबर मेळटा ना आमी कशें ओगेस रावचें. आमकां संतोश न्ही गी कितेंय जावं ताका एक मोटी आपोवन हाड. दो म्हणटा ना मामी थंयच आसूं दी थंयच मरोन दी आमकां केदन्स परवा ना. आनी आखरेक निमान ह्या पुताक सांगता ती सांगता पुता हांव आनी तूं या असल्या असल्या जाग्याक. थंय नर घाता मस्त सांगता मामीक ना मामी वेचे नाका पूण कितेंय जावं तुका नाका जाल्यार हांव ताका पळयतां आमी या म्हाका वचूंक जायना कित्याक इतल्या पयस गांवांत आसा तो हळ्ळेंत आसा कश्ट जाता ताजें रूप पळयतना सगलो तो देदस्पर जाल्ले बरें आसा. काड केस कितेंच काडिनासतना येतात आखरेक ती पावतात. ती पावता आसतना दोगांयक ताची वळख मेळना पूण ताका हांची वळख मेळ्ळी. तो लिपोवन धांवता पूण कामागार सांगता राव हांगा तुका पळोवंक आयल्यात ना. तो म्हणटा हांव फावो न्ही. ताच्या पतीन म्हणटा जाल्लें जावन गेला आमी पाटी या. पूत पयस रावला कितेंच म्हणना फकत मामी आसा म्हणून वगच रावला. पाटी येता घरा पावता. घरा पावतले पण शेजारची बुरा ह्या स्त्रीक दुर्सातात तुका पिशें जालाय. त्या दिसा आमी कश्टांनी ताका आस्पत्रे एडमीट केलें आनी थंय तो सुखारी मारून धांवलो आनी आज तो जिवंत आसा तूं आपोवन हाडून गेले. आतां आमी तुका कित्याक कुमो करचें अशें म्हूण सुरसुरतात पुरपुरतात तरी ती गन्य करिना. पती पाटी आयला जिवंत आसा अशें म्हणून ताका ती भितर आपोवंक व्हरता आसतना तो म्हणटा हांव फावो न्ही म्हाका पयलें इगर्जे वचचें म्हाका एका ह्या जाका मेळत जाय जें कितें घडलां सर सांगत जाय म्हणजे काळीज नितळ करीत जाय. परत म्हाका नवो जावंक अवकाश आसल्यार मात्र हांव घरा भितर रिकता. जर तर म्हाका ह्या जाग बक्षिना अवकाश दिना हांव ह्या घराक येना. देखून आवय म्हणटा पुता गाडे पुता बाबाक इगर्जे आपण व्हरू ह्या जागाची आपण व्हरू. पूत म्हणटा हांव वचना मम्मी जाल्यार तूं वचून ताका वाट कळीत आसा न्ही वचून दी. ना पुता तूं अस्कत देदस्पर जाला की वाटेर म्हणी तकली गोवत या पडत तूं वच देराक म्हणे अशें पूत वेता आनी थंयसर वचून थंय ह्या जागा पळयत आसतना ताका असं पात्य जावना तें विद्रूप रूप म्हणल्यार ताका कळीत ना विगार नवो त्या वेळा दुसरो विगार आसलो. तरी ह्या पुताची
वळख आसले विगाराक तो म्हणटा म्हजो पाप्पा तो मस्त वर्सां भायर आसलो आतां पाटी येयला आतां पाद्राब ताजो कुंसार आयकता सुटावे कुर्सा जालो कुंसार भायर येता आसतना ताजें सगळें तोंड हास्तें मुखार जावन परिवर्तन जालें इतलो संतोश जालो आनी पाटी येता पाटी घरा वचून आपल्या पत्नीच्या पांय त्याला दिंबी मारून म्हाका बक्षी म्हाका कितें जालें कितें अशें केलें म्हाका कळीत ना तरी तुका खबर मेळटा आसतना तुका सांगीत आसलें पयशे दवरीत आसलें तरी कश्टान तुमी म्हजे सरशी आयल्यात म्हाका पाटी आपोवन हाडलें नवो अवकाश दिलो हांव कितेंच फावो न्ही तरी ती म्हाका स्विकारचलें म्हाका बक्षी म्हाका माफ कर ती गलगल्या रडली पोटलून धरलें परत नवें जिवीत आनी ताच्या उपरांत त्या पुताक आनी दुयेक तिणें आपयलें आनी सगळें परत नवो हुरूप नवो उल्हास नवें वातावरण मोगाच्या भावांनी भयणी आजुनी असली घडिता हांगासर थंयसर घडटात जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत जावंक पुरो शेजारी जावंक पुरो इश्टागरा पूण असलें घडीत बरें कळटा आसतना आमकां कळीत जायना कित्याक आमी दुरसोवचें आमी बोट दाखोवचें तो फावो न्हय तो म्हाका नाका तें म्हाका नाका ती नाकास कित्याक ताणें इतलें कश्ट दिलां म्हाका कश्ट दिलां म्हाका वजें दिलां असलें आमी बिल्लो बांदता पूण कितें घडिल्लें कित्या खातीर अशें जालें आमकां थोडें बरें कळीत जायना अचानक कितें कितें मोती घडटा मनस्ताप घडटा सुरसर जातात वय पूण साबार वर्सां आदी उपरांत पुणी ताका भोगलें कशें वेचीक वत कित्याक म्हळ्यार ह्याच सुवार्थेंत ही 2 वोपार जाल्या उपरांत मुखलें वोपार जावन आसा वेचीक पुताचें आमकां कळीत आसा सगळ्यांक अशेंच आमच्या कुटुंबांत एक भाव एक भयण एक पूत एक धूव कितें जावन भायर गेलें पयस गेलें देखून पाटी येवंक अवकाश आसतना या तुमकां खबर मेळटा आसतना असल्या जाग्यार आसा असल्या गांवांत आसा हांव कितें करतां पुडपुडटा गे सुरतुडता गे रागार जाता गे द्वेश दवरता गे ह्या ना आसानी जीव आनी एक अवकाश दिवया कित्याक जेजू जावन आसा आमचो भोगसण आसा बापोय आमी कितले फावटी चूक करता कितले फावटी आमी पडटा कितले फावटी आपटता कितले फावटी ल्हान ल्हान चुकी खातीर आमी पयस वेता जेजूचो उगडास आमकां आसना बार फावटी ताचे आमी वचना तरी आमकां कश्ट दिता गे आमकां पनिशमेंट दिता गे शिक्षा दिता गे ह्या पुता दुवे म्हजे सरशी आयलां तुका स्वागत हांगासर ये हांव आसा तुजे खातीर तुजें दार बडयता तर हांव एक मनशां सायब घेवन जावंक पुरो बापोय जावंक पुरो आवय जावंक पुरो भाव या जावंक पुरो भयण जावंक पुरो पूत या जावंक पुरो धूव या इश्ट तर हांव कोण ताका बाताक शिक्षा दिवंक देव या जेजू तुका आनी म्हाका बक्षिता तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिता परत ये म्हणटा नवें जिवीत जिये म्हणटा तर असल्या संदर्भार म्हाका एकलो अवकाश मेळटा आसतना हांव कित्याक ना म्हणटा हांव कित्याक पयस म्हणटा वच म्हणटा तर कशें त्या स्त्रियेन 30 वर्सां प्लस आपलो घोव भायर आसून सगळें सांडून वचून नाका जाल्यार पुरो पिड्ड्यार करून आसा म्हूण खबर मेळ्ळीच इतलें कश्ट काण प्रयत्न करून ताका पाटी आपयलें नवें जिवीत दिलें आनी ताका समजलें संपूर्ण बदललो परिवर्तन जालो आनी अशें नवें जिवीत त्या कुटुंबाक फावो जालें तर मोगाच्या भयणी आनी भावा बालकाजेचो भक्ती कनो जर तर तुमच्या कुटुंबांत अशेंच कोणी आसल्यार आज मस्त सुदारलां मस्त जाण आमकां कळीत आसा शिकोवप आसा पूण आनी कितें पडटा स्वार्थपण तो द्वेश हागे मनस्ताप आजुनी हांगासर थंयसर आमकां आयको मेळटा कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी हांगासर थोडे फावटी फादर हांवें 20 वर्सां उपरांत कुंसारा पाटी येवचें 15 वर्सां उपरांत हांवें मिसाक हजर जावचें आजुनी तरणाटे येतात देखून हांवें म्हणचें अर्घ जावं देवाक
तूं बेजार पावू नाका दुखें जावन कितेंय जावन गेला एक पूट तूं वोंकुल्लो तूं वोंकून जालें तें पाटी स्विकार करूं जायना यू वॉमिटेड ती वचून दी पूण तुका शांत रिलॅक्स्ड पुरो मेळेपण भायर पडलें आतां तुका एका तरेचो हुरूप उमेद आसा आनी तें जावंक जाय मोगाच्या भावानी भयणी आमच्या जिवितांत न्ही फकत आमच्या बायल्या दृश्टेंत भागर आमच्या आत्मिकांत तर आमी कितें करूं जाय ह्या ल्हानशा गणितांत हांव न्हू ह्या 2 वपारींत आमकां कितें गणीत करता एका बोकड्या सोदून गेलें एक नाणें सोदून हाडिल्लें आनी पावरत बेलें ते जावन आतां पातकी जिणी तांणी बोदलेलें संतोश जालो तर आज आमी ह्याच तेंपलांत आसतना पयल्यान पयलें आमी एवकरिस्तोचो मोग करया मिसांत फकत आमी बसचें न्ही हजर आसचें न्ही भाकार ह्या एवकरिस्ता वांटो घेत आसतना हर एक गडीत कितें म्हणलें आमी समजून घेवया आनी तितलेंच न्ही कितें जालां म्हाका आनी तुका कली जाता हांवें सूख केलें हांव पातकां पडलां साक्रामेंत परत आमी घेवया कुमसार साक्रामेंत परत घेवया तसो जेजू म्हाका आनी तुका भोगसून दी कित्याक ताचे शिवाय कोणूच भोगसूं शकना जेजू मात्र ही पातकां भोगसूं शकता तिसरें जर तर आमच्या कुटुंबांत वडिलां प्रायवंतां पेडेस्त आसल्यार तांचे थंय दाय दाखया काकूळ दाखया तर बरें आमकां सुरस भोगतात वय कित्याक तांणी भुरग्यां बरें करचें पूण तांकां समजना तें जांक पळय डिमेन्शिया जांक पळय आल्सायमर आमकां कळीत ना भुरग्यां बरें करतात आमकां कस जाता पूण जर तर एक त्याच स्थिती हांव आसल्यार म्हज्या पुतांनी म्हज्या दिवान म्हाका पळय नाका गे म्हज्या भावान भयण म्हाका पळय नाका गे तर आज हांव कित्याक पाटी सरता तांचो मोग करया आनी आखरेक एकामेकाक गौरवान पळयया गौरव भोग गरजेचो रेस्पेक्ट डिग्निटी इच आसा तेन्ना मात्र कितेंय जाल्यार आमकां एक अवकाश मेळटना आमी बऱ्या रितीन उपेक्षिता बऱ्या रितीन आमी जियेता बऱ्या रितीन ती वापरता तर तसो जेजू क्रिस्त आज आमच्या ह्या बालकाच्या तेंपळा आपयलो तो आमकां आनी एक अवकाश दिता आसतना आमी तो अवकाश बऱ्या रितीन उपेक्षिया पातकेच्यानी बदलया आनी अशें नवें जिवीत आमी सुरू करया